बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमचे पासत मरून पुनः जिवन जाल्ल्या त्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोवी आसूं. आयचे मिसाचे बलिदान आमी भेटयता. सोपून गेल्ल्या तियागो आनी क्लाउदिना विएगस, आगुस्तीन आनी कातारिना वाज ह्या आमच्या भाव भयणीक सुर्गीचें सूख आमी मागुया. त्याच बरोबर आयचे दिसाक आपले लग्नाचे वरोस सोमरमतात आग्नेलो रॉड्रिगीस आनी मिलाग्रिना जुआंव आनी स्टीफन आनी बेलिंदा फेर्नांडीस. तर ह्या भाव भयणीचेर तांच्या कुटुंबाचेर तांच्या लग्नीक जिविताचेर देवाचो आशिर्वाद आनी सुभादिणी आमी मागुया. बाबूंनो, आज पवित्र सभा भाग्यवंत एंड्रू 2 लाख आनी तांचे सांगाती ह्या व्हिएतनाम देशाचे मार्तीर हांचो सेवाधर्मीक उगडास करता. सुमार ह्या देशांत 3 लाख आनीक अदीक लोकांक जिवेशी मारले वो तांकां खोर पिडापीड फावो केली तांच्या क्रिस्ती धर्माक लागून. पूण इतली पिडापीड आसतना लेगीत जेजूचो खुरीस ताणें सोडूंक ना. जेजू खातीर मरूंक ते फाटीं सरूंक ना. आनीक आज पवित्र सभा ह्याच मार्तिरांचो उगडास करता आनी आमी आमच्या क्रिस्ती जिवितान दर दिसाक आमच्या जिवितान येतोले खुरीस मोगान आनी सोंसणीकायेन सोसूंक आमकां चड एकल्याक उत्तेजन फावो करता. तर ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी वांटो घेता आसतना ह्याच जिविताच्या खुर्सांक मोगान आमी फुडो करूंक देवाची कृपा आनी बोड ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां मागून घेवया. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर सगल्या आमच्या पातकांचो आमच्या गुन्यांवाचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया. आनी देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीतो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बाकीवून सदांच सांकवार मरी सगल्या देवताक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीतो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेता देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बुकसून आमकां सासण्याच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमची खासगी मागणी आमच्यो गरजो देवाक आमी उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या बाबा, भाग्यवंत आंध्रू 2 लाख आनी ताचे सांगाती तुज्या भाग्यवंत रोग साक्षांनी भावार्था खातीर कोश्ट सोसून आनी मोरो पर्यान भावार्थ थीर रावून संवसाराचेर जैत वेलें त्या दिसाचो आमी भोक्तीन उगडास करता. तांचें जैत संतोशान समोरंबून तांची देख घेवन भावार्थान थीर रावूंक आमकांय कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन.
दानियल प्रभाताच्या पुस्तका वेलें वाचप. बाल्ताजार राजान आपले उंच कुलेच्या मनशांक एक जेवण दिलें. 1000 लोकांक जेवणाक आयलो आनी ताच्या सांगाता तो सोरो पियेलो. सोऱ्याच्या नादार बाल्ताजारान आपल्या सरदारांनी, आपल्या पुतिनींनी आनी पुतिनींनी पिवचे खातीर नाबुकदनेस्सारान ताच्या बापायन जेरुसलेमच्या मंदिरांतसून लूट मारून हाडलोलीं तीं भांगाराची आनी रुप्याची आयदनां हाडूंक लायलीं. जेरुसलेमच्या देव मंदिराच्या पवित्र इस्तानांतलीं लुटून हाडलोलीं भांगाराची आयदनां घेवन राजा, ताचे सरदार, ताच्यो पुतिनी आनी उपपुतिनींनी सोरो पियेलीं. तीं सोरो पियेलीं आनी आपल्या भांगाराचें, रुप्याचें, पितूळचें, लोखणाचें, लांकडाचें आनी फातरांच्या देवांक तांणी वाखणलो. अवचीत एका मनशाच्या हाताचीं बोटां दिश्टी पडलीं आनी नीट दिव्या आसतना फाटल्यान राजहाजालाच्या घराच्या चुन्याचेर बरोवंक लागलीं. आनी बरयतालो तो हात राजाक दिश्टी पडलो. राजा फूल जालो आनी हुस्क्या बोरीत चिंतनांनी बुडलो. ताच्या पेंगटाचे सांदे दिल जाले आनी ताच्यो दिमयो कडकडूंक लागल्यो. राजाच्या फुड्यान दानियेलाक हाडलो. राजान दानियेलाक विचारलें, म्हज्या बापायन तो राजा आसलो तेन्ना जुदांतान जुदेव निर्वासितां बरोबर दानियल म्हूण हाडलोलो तो तूं मूं? भोव पवित्र देवाचो आत्मो तुजे सोबे आसा म्हूण हांवें आयकलां आनी तुजी भूत आनी गिन्यान आनी अजापांची जानवाय सगल्यांक दिसून आयल्यांत म्हूण हांवें आयकलां. तुज्या सपनाचो अर्थ सांगूंक आनी प्रस्न सुटावे करूंक जाता म्हूण म्हाका सांगलां. देखून हें बरोवप वाचशीत जाल्यार आनी ताचो अर्थ म्हाका सांगशीत जाल्यार हांव तुका जांबळें आंगोस्त्र न्हेसयतलो आनी तुज्या गळ्याक एक भांगाराची सोरपोळी घालतलो आनी राज्यान तूं 3ऱ्या पांवड्यार आसतलोय. दानियेलान राजा मुखार उलोवन म्हणलें, तुजी देणी तुकाच दवर आनी तुजी इनामां दुसऱ्यांक दी. तीं घेनासतना हांव राजाक बरोवंक वाचूंक दाखयतलो आनी ताचो अर्थूय फुडें सांगतलो. सुर्गीच्या दुनियाचें तुवें परिक्षा केली. ताच्या मंदिराची आयदनां तुवें तुजे मुखार काडलीं आनी त्या आयदनांनी तुजे सरदार, तुज्यो पोतिनी आनी पोतिनी पियेलीं. जांकां नदर ना आनी आयकूंक येना आनी कांयच सजमनाय ना त्या भांगाराच्या आनी रुप्याच्या, पितूळच्या आनी लोखणाच्या, लांकडाच्या आनी फातरांच्या देवांक तुवें वाखणलाय. पूण जो तुजो प्राण आपणाच्या हातान सांबाळटा आनी जाचे स्वाधीन तुज्यो वाटो आसात, त्या देवाक तुवें महिमा दिवंक नाय. ह्या पासत ताणें हो हात धाडला आनी ह्याच हातान हीं उतरां बरयलेलें आसा तें हें, मेने मेने तेकेल आनी पार्सीन. ह्या उतरांचो अर्थ असो, मेने म्हणजे देवान तुज्या राज्याचे दीस मेजल्यात आनी तें शेवटाक पावयलां. तेकेल म्हणजे तुका तागडेन घालून जोखला आनी तुज्या वचनांत उणाव आसा. पारसी म्हणजे तुजें राज दोशी करूंक मिदियनांनी आनी पारशी लोकांक दिलां. देवाचें उतर हें. देवाचें उडकार आमचो जाबाब जातलो. ताका महिमा दियात, मान दियात, सजनाच्या सजना म्हणुया. ताका महिमा दियात, मान दियात, सजनाच्या सजना. सूर्य आनी चंद्रिमा सर्वेस्पराक वखणात. ताका महिमा दियात, मान दियात, सजनाच्या सजनांक. मळबाच्या नोखेत्रांनो
सर्वेस्पराक वखाणात ताका मोहिमा दियात मान दियात ससनाच्या ससनांक जापाप ताका मोहिमा दियात मान दियात ससनाच्या ससनांक पावसा पावसात दोबा दोबा सर्वेस्पराक वखाणात ताका मोहिमा दियात मान दियात ससनाच्या ससनांक वाऱ्या वाऱ्या पवना चडप्या सर्वेस्पराक वखाणात ताका मोहिमा दियात मान दियात ससनाच्या ससनांक जापाप ताका मोहिमा दियात मान दियात ससनाच्या ससनांक उच्या उच्या दोगा दोगा सर्वेस्पराक वखाणात ताका मोहिमा दियात मान दियात ससनाच्या ससनांक हिमा हिमा गुरमे गुरमे सर्वेस्पराक वखाणात ताका मोहिमा दियात मान दियात ससनाच्या ससनांक जापाप ताका मोहिमा दियात मान दियात ससनाच्या ससनांक उद्गाराक सगळें उबी रावया. Solvis vorazoi, solvis vorazoi, solvis vorazoi, solvis vorazoi, solvis vorazoi, solvis vorazoi. सोमी म्हणटा मोरो पोरव्यान विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकूट दितलो. Solvis vorazoi, solvis vorazoi, solvis vorazoi, solvis vorazoi, solvis vorazoi, solvis vorazoi. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, पूण हें सगळें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतले. तुमकां देवस्थानाच्या आदीन करून बंदकोणींत घालून राजा आनी राजपालाच्या फुड्यांत ओडून व्हरून तुमकां धुमाळो दितले. स्वताची गोवाय दिवंक हो तुमकां सोयीक जातलो. म्हणटूच कसलो पोर्तिपाळ करचो तो आदी फुडेंच तुमी चिंतचे न्हय म्हूण गोट मनांत दवरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आडावंक आनी तिचेर परते उलोवंक तुमच्या सगळ्या दुस्माना कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय भाव भयण सोयरी दायरी इश्ट मित्र तुमकां धरून दितली आनी तुमचे भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतली आनी म्हज्या नांवा पासत सगळीं तुमचो द्वेस करतली. पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नाश जावचो ना. तुमचे तिराये उद्देशीत तुमी तुमचें जिवीत सांबाळटल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकाडी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, एका पिलारच्या पाद्रीन आमकां एकदां सांगलोली ही घडणी. आमी जाणाव ह्या पिलार संस्थेचे जायते यादनीक भारतांत तशेंच दुसऱ्या सुवातांनी वेगवेगळे सुवातेर कोटीन वावर ते करतात. आनीक जायती वर्सां आदीं घडलोली ही घडणी. हो एकलो पिलारचो पाद्रीकूय आमच्या भारतांतूच एका गांवांत तो गेलो आनी थंय क्रिस्तांव धर्म नासलो, कोणूच क्रिस्तांव नासली. आनी खंय ह्या पाद्रीन ह्या भुरग्याची ट्युशन घेवंक सुरू केलें. आनी त्या काळार भाव भयणो तितले शिकोवप नासलें आनी ह्याच खातीर जायतीं भुरगीं खंय ह्या यादनिकाशी कितें तरी शिकूंक येतालीं. आनी खंय ह्या लोकांक थोडी नोसाय जाली. अदीक करून हे गांवचे दादले खंय येताले आनी ताका जायते फावटी वायट उतरां उलयताले. ताका म्हणटाले, तूं ह्या गांवचो वच, तुजें घर बंद कर, तुजो भाड्याचो जो रूम आसा तो बंद कर आनीक तूं वच. आनी भाव भयणो, ह्या यादनिकान हे तांच्या कानार घेवंक ना. आपलो बरो वावर तो दिसपट्टी करूंक लागलो. पूण जितले दीस वेताले तितले
सुबेज ताका लोकांचे आयकूंक पडटले तितले सुबेज थ्रेट्स ताच्या जिवितान वाडूंक लागले. आनी भाव भयणीनो, एका दिसाकूय असो दीस आयलो की सगलो गांवचो लोक एकठांय जालो आनी ह्या याज्ञिकाक तांणी फोर्सान भायर काडूंक प्रयत्न केलो. आनी ही खबर खंय ह्या ल्हान भुरग्यांक कळ्ळी. आनी जेन्ना हें ताणें आयकलें खंय तेन्ना गांवची सगळीं भुरगीं जीं ताचेशी शिकूंक येतालीं तीं खंय धांवून आयलीं. आनी ताणें खंय हे याज्ञिकाक सरभोंवती वेडो घातलो आनी तांकां म्हणलें कोणूच हे याज्ञिकाक हात लावचो ना. ताणें आमकां इतलें शिकोवप दिलां, केन्नाच ताणें आमकां फोर्सफुली कांय करूंक प्रयत्न करूंक ना. तर हो याज्ञीक ह्याच गांवांत रावतलो. आनी खंय भाव भयणीनो, ह्या गांवच्या लोकांनी ह्या भुरग्यांचें आयकलें आनी खंय ह्या याज्ञिकान आपलो वावर थंय उदीक नेटान सुरू केलो, इस्कॉल बांदलें आनी हे भाशेन जायतीं जाणां खंय ह्या क्रिस्तांव धर्मान भितर सरलीं. भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक जेजू आपल्या शिसांक सांगता, तुमच्या आंगार हात घालतले, तुमकां देवस्थानांचे आदीन करतले, बोनकोणीन घालतले, राजपालाच्या फुडें व्हरून तुमकां धुमाळो दितले. जायते फावटी भाव भयणीनो, आमी एडवर्टिजमेंट्स पळयता, ते बरे बरे तुका सांगतात बऱ्यो बऱ्यो वस्तू दितले म्हूण, पूण तूं ती वस्त घेवंक गेलो जाल्यार जायते फावटी ते फटयतात. पूण जेजू आपल्या शिसांक फटयना, एक रॉंग एडवर्टिजमेंट दिना. तो म्हणना तुमी म्हजो पाटलाव केल्यार तुमचें जिवीत सगळें फुलांनी भरलेलें आसतलें अशें जेजू तांकां सांगना. पूण जेजू तांकां सोत कितें तें सांगता, जरी तर तुका म्हजो पाटलाव करूंक जाय, तुजो कुरीस घे, म्हजो पाटलाव कर. क्रिस्ती धर्म भाव भयणीनो, कुर्सा विरेत धर्म ना. आमी आमचें क्रिस्तांवपण कुरीस कुशीन धरून जिवंक जायना. क्रिस्तांवपण जरी तर तूं जिवंक सोदता जाल्यार ह्या कुर्साक तुवें वेंग मारूंकूच जाय, कश्ट तुवें सोंसूंकूच जाय. आनी ह्याच जेजूच्या जिवितान घडलें. आनी परतून परतून जेजू आपल्या शिसांक हें सांगतलो, तुमी म्हजो पाटलाव केला जाल्यार जायतो धुमाळो, जायते कश्ट तुमी सोंसूंक पडटले. तर भाव भयणीनो, आमी ह्या संवसारी जिवितान जेता आसतना लेगून जायते कश्ट आसात. जायतो लोक कामाक वेता आनी जायते फावटी कामाक वेता तेन्ना जायते कश्ट सोंसचे पडटात. दुसऱ्या कडल्यान आपले बॉस जे आसात, वडील जे आसात, तांचे कडल्यान जायतो धुमाळो भोगचो पडटा. पूण तो जॉब आमी सोडिना, कित्याक आमी जाणा जरी तर तें काम सोडलें जाल्यार म्हाका पयशे मेळचे ना, हांव म्हज्या कुटुंबाक कितें तांकां कितें खाण जेवण दितलो. तशेंच कश्टाक आमी फुडो करून हो आमचो जॉब, वो नोकरी जी आमी करता ती आमी सांबाळटा. पूण जायते फावटी हेंच जरी तर क्रिस्ती जिवितान आमच्या भितर सरलें, जेजू पासत हांव करूं कितेंय तरी फुडें सरता आनी कोणूय म्हाका धुमाळो येता जाल्यार जायते फावटी भाव भयणीनो आमी आंग काडटा आनी आमची जी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसा ती आमी सोडून दिता. पूण भाव भयणीनो, आमी उगडास करूंक जाय की संवसारी जिवितांत जे भाशेन आमकां हे दुडू गरजेचे, तेच भाशेन आमच्या आत्मीक जिवितान ह्यो आमकां बऱ्यो करण्यो, सासणीक जिवीत फावो करूंक गरजेच्यो. तर भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक जेजू हेंच आमकां भासयतलो. जेजू म्हणटा, जरी तर तूं म्हजे पासत वावर करता जाल्यार हांव तुका कितें भासयता. पयली सुवातेर टोटल कंट्रोल म्हणल्यार जेजू सांगता, तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नास जावचो ना. हें झूज जें तूं झुजता तें तुजें झूज न्हय, तें म्हजें झूज. आनी दुसरे सुवातेर जिजस ऑफर्स इटर्नल सेक्युरिटी ऑफ द सोल. तो म्हणटा, तिराय उदेशी तुमी तुमचें जिवीत सांबाळटल्यात. हे कश्टांक फुडो केल्यार सासणाचें जिवीत तुमी जोडटल्यात, सासणाचें जिवीत तुमचें जातलें. तर बाबूनाच्या दिसाक आमी ह्याच कश्टांचेर नियाळ करता आसतना जिवितान येतल्या कश्टांक आनी अदीक करूंक आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमी फुडें सरता आसतना हेच कश्ट धुमाळो आमी सोंसता तेन्ना पिरायेन आमी ते सोंसूंक जेजूची कृपा आनी बळ ह्या मिसाच्या बोलिदानान आमकां जण एकल्याक मागून घेवया. भेटयता हांव ही आमची दानां भेटोवनी वेळार गायन गावया. C11 पान 30 आनी 2, C11 पेज 32.
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या तोतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मयेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस्पर मानून घेवन भोव पवित्र बाबा, तुज्या भाग्यवंत रोग साक्षांचो उगडास करून ही देणी आमी तुका समर्पिता. ती तूं दोळ्यान मानून घे आनी तीर भावार्थान तुजें नांव उच्चारून तुका साक्षी दिवंक ह्या बलिदाना वरवीं आमकांय घोटाय दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत एंड्रू डुनलाक आनी ताचे सांगाती जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगत व्हारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें ताचे असोकतायेन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोड सोपूर्णायेन पोरजोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूता सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 gobaraco सर्वेस्पर तूं. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गीत तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गीत तुका सोय सोय. बाबा, खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची चल. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सुसूक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणी काळज घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उदका दिवन भावार्थाचो घूट पुरगोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतेल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाक, फिलिप नेरे आमच्या गोवडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवाचो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगती, भाग्योंचुसे चोपोती, भाग्योन धर्म दुता, भाग्योंचुसे वाज, भाग्योन सा फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां बुकूस आनी आमकां ताळमेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रथवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुकली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. काडीस म्हजें तूं कोंत रेखता जेजूक आमच्या कारजन शोधनाक गायन गावया. D24 560 D24 पेज 60. Jezu
राहतुया सर्व बलिश्ट आणि भोव मोगाळ देवा कुर्साच्या गुटाची जाणवाय तुझ्या रोग साक्षा उदेशी विचित्र तरेन तुवें उगडापी केले आनी खुर्सार चिसून भेटयलेल्या योजनाची गोटाय ह्या संस्कारांत तुवें आमकां दिले ही गोटायन विस्वाशीपणी ताचो पाठलाव करूंक आनी पवित्र सभेन सोमेस मनशाचे सोडवणे खातीर सगळी उर्बेन वावरूंक आनी आमचो जीव करचूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडुपकार शेवटाक गायन गावया सान फ्रांसीस शावेरा वडाकुरा U20 पान 240 U20 पेज 240